आयची सुवार्ता जेजू आणि ताच्या शिसां विशीं उलोवन सुरू जाल्ली ती जेजू आणि ताच्या शिसां विशीं उलोवनूच आखेर जाता. हे सुवार्तेची चावी हातूनच आसा म्हळ्यार चूक जायना. जेजून उदक आसलें वायन केलें म्हणलें अचर्य वा खुणा भारीच प्रसिद्ध. पूण वायनाच्या आमालाच्या की सुवार्तेचो आमाल भोव चड अशें दिसता. जेजून केल्ल्या अचर्या वरवीं जेवणा कारबाऱ्याची मर्याद उरली तें खरें. काजारा माटवांत उनो पडुल्लो वायन मरयेचे विनतीन लागून भरती जालो तेंय खरें. पूण आनी कितेंगी बारीस गरजेचें उणें आसलें भरती जालें. उदक आसलें वायन जाल्लो तो उंची वायन आसलो. वोवळे म्हणटात तुवें मात्र उंची वायन येदोळी भितरच दवरलाय. पूण सुवार्थेकारांनी तो उंची वायन सुवार्थेच्या निमाण्या उतरांक राखून दवरलो. तर खंयचो तो उंची वायन? आयचे सुवार्थेची निमाणी उतरांच सुवार्थेकारान राखून दवरलेलो उंची वायन. आनी ती उतरां ही आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. तर ह्या अचर्या पयलें भविश्या तांचो भावार्थ तितलो बोळादीक नासलो. जेजून हें अचर्यें काजाराच्या घरच्यां खातीर केलेंगी वा आपल्या शिसां खातीर केलेंगी म्हूण सांगूंक म्हाका कश्ट मारतात. काजाराच्या घरच्यांकच म्हूण धरया, पूण अचर्याचो वा कुणाचो परिणाम मात्र शिसांचेर पडलो. जर हे कुणा सत मानूंक करिना तर त्या कुणाक अर्थ ना. वायनाच्या उंचीपणाच्या की भावार्थाचें वा शिसांनी सतमानच्याचें उंचीपण भोव मोलादीक. शिसांचो भावार्थ भरती जालो म्हणलें वायन उणो आसुल्लो भरती जाल्ल्याची गी वर्ती कुणा. कानाशेरांतल्या लग्नांतली कुणा दिसता वायनांत अशें जावयेत. पूण ताच्या गी चड कर्ण शिसांनी सत मानिल्ल्यांत.